सगळ्यांक देव बरो दिसच्यो. तुका आयचेच कृपा देव. या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेले बिमाल जकारियास तेव्हा ताका आपणाचो आपूण वेल्यार 3 वर्सां बोत्तात कसलें ताचें पातक उरलां जाल्यार देवान तें धुवन काडून बेगीनूच ताका सुर्गीच्या राज्यांत घेवंक मागुया. तशें मागूंक लायला आपलो जल्माचो दीस समरपता फ्लोरा वेगस तेव्हा ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दोंदरे ह्या वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता जिको काब्राल, एडविन काब्राल, सेवेरिटो फेर्नांदीस, ग्रेगोरियो वेगस, फातिमा मार्टिन्स, कोसेसॉ वेगस, टेरन डी सिल्वा, विलियम फेर्नांदीस, डेफेलिन सिल्वेरा आनी जुआंव वेगस. हे साबिरमाची भेट ह्या कुटुंबांत जाता. वयताळे मॅक्लोन एंड सेनास, मार्टिन्स मोरोड, ब्राज फेर्नांदीस, दुर्गावाडी मिंगेल फेर्नांदीस, व्हडले बात्री नेविल डिक, कार्डोज वाडो, विना वेगस, केरांत आग्नेलो वेलो, नोमशींत बाजिल एन मातिल्डा वास, नागाळी इसाबेल फेर्नांदीस. सायबिरमांची भेट ह्या कुटुंबांत जाता तेन्ना सायबिरमांचे विणवणेन ह्या कुटुंबांत शांती कुशालकाय बरेपण येवंक मागुया. बापाचे आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवान आमेन. आमच्या सोमयाची क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. म्हजे बहीण मानू आयचो सेवादूर आमकां सण एकल्याक आमची भितरली नितळसाण काळजा मनाची नितळसाण करून केद भाशेन देवाचें बरेपण जें आमच्या जिवितांत भितर आसा तें दुसऱ्यांकूय आमी दिवंक पावूं आनीक उदार मनाची उदार काळजाची आमकां सांव आपयता. तर हीच कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमकां सण एकल्याक मागून घेवया. आनी हें बलिदान आमकां सगळ्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पेकोणेचें सांव पातक्योस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगळीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोरपोत विदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनाची चिंतून तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो बोगड अपराध. हे बसत बाग्यो सदांच सांकवार मारे सगळ्यांक देवताक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सव्यस्परात देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोतबेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थूया. थोडोसो वेळ उगीच रावन तुमचे कासकी ते साव तेव्हा म्हाका दवरात. तशेंच आयज 13 यादनीक आमचो पातविकार आनी तशेंच ताचे बरोबर जे यादनीक जाल्यात
25 वर्सां आपल्या यात्रिकपणाची समोरपतात. आनीक सांजे 3:30 वाजता ओल्ड गोवा दिनवासनेचें बलिदान आसतलें. सो तांचे पासत आमी मागुया देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आनीक आपल्या मोळ्यांत वावर कोत्ता तेन्ना सगल्या वायट्या विघ्नांतले राखवान सांबाळूंक आनी तांचें जिवीत जेजू भाशेन भाग्योवन जावंक आनीक पोरचेकूय ते भाग्योवन जावंक आदार दिवंक पावंक. देव आमचे बापा, तुका मानता तसल्योच कोरण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे ओतराय आनी सदांच त्यो शेवटाक पावंक आमकां कृपा दी. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजभोग चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. बागिवून पावलून रोमकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, म्हाका शुभ वर्तमानाची लॉज दिसना, कित्याक तें भावार्थ दोत्तल्या सगल्या मनशांक पयली जुदेवांक पूण ग्रीकांकूय तारण दिता तसली देवाची शक्ती. भावार्थाक कसो पावयता तें दाखोवंक देव कशे भाशेन पवित्रपण दिता तें तिचे वरवीं परगट जाता. तर अशें बरयलेलें आसा, प्रमाणीक मनीस भावार्था उदेशी जिवीत जोडटलो. खरेंच सोत खोटेपणी दामून दवरतात तसल्या देव धरून नासलेल्या मनशाच्या सोर खोटेपणाचेर देवाचो क्रोध स्वर्गार तावन देंवलोलो दिश्टी पडून येता. कित्याक देवा विशीं जें ओळखून जाता तें ती बरी जाणत, कित्याक देवानूच तांकां तें उक्तें केलां. तर पळोवंक जायना ते ताचे गूण, ताची अगणीत पदवी, तशें देवपण संवसार रचला ते मेरेन ताणें केल्यात ते वस्तू उदेशी गिन्यानाचे दोळ्यांक निवळ दिश्टी पडटा. देखून त्या मनशाची आपल्या कर्तुबांची कसलेंच नीब लावंक जायना. त्या पासत देवाक ओळखूनय ताका देव कसो तांणी मान दिलो ना. ताचे उपकारूय आटयले नात, पूण ताचें चिंतप पळके जालें आनी तांच्या मुर्ख्या गिन्यानार काळोख आयलो. तर आपूण शाणी म्हूण समजताली ती केन्याचो माल जाली आनी अविनाशी देवाची मोहिमा सोडून विनाशी मनशाचें सुकण्याचें चोवप्यांक कुडीचो मान ओगडावंक म्हूण तांच्या काळजाचे ओत्रेका प्रमाणें देवान तांकां पोजडपणाचे आधीन केली आनी देवाच्या स्वता बदलेक तांणी फोत मानून घेतली आनी रोचणारा बदलेक तांणी रोचनेची सेवा पुजा केली. त्या रोचणाराक सासनाक वाकाडणी. आमेन. देवाचें उतोरें. देवाचे वडुकार आमचो जबाब जावन दी. मळब परगट करता तांच्या हाताचें काम. सगळीं म्हणुया, मळब परगट करता ताच्या हातांचें काम. अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता. मळब ताच्या हाताचें काम परगट्टा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसता. एक रात दुसरे राती ही खबर कळयत आसा. जबाब, मळब परगट करता ताच्या हाताचें काम. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताळ्याचो आवाज आयकुंकूच येना, तरी शेकानशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमा पर्यान तांचो संदेश पावता. जबाब, मळब परगट करता तांच्या हाताचें काम. उद्गार. सर्वेस्वराक जय, सर्वेस्वराक जय, सर्वेस्वराक जय जय, सर्वेस्वराक जय, सर्वेस्वराक जय,
सर्वेश्वराक जय जय. देवाचें उतर जिवे आनी सुडसुडीत, तें काळजाचे ओतरेक आनी चिंतना पारकिता. सर्वेश्वराक जय, सर्वेश्वराक जय, सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेश्वराक जय, सर्वेश्वराक जय, सर्वेश्वराक जय जय. सोबेस्पो तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सवे आसूं. लोगा बोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून उलोवप सोंपयलें तेन्ना कोण एकल्या फारिसेवान ताका आपणागेर जेवणाक आपयलो आनी तो तांगेर वचून जेवणाक बसलो. जेवणा आदीं ताणें कित्याक हात पांय धुले नात अशें तो फारिसेव आपल्या मनांतूच गळोवन विचारतालो. आनी सोमयान ताका सांगलें, आरे तुमी फारिसेव पात्र आनी ताट बायल्यांनी तळ करतात, पूण तुमी भितरल्यान नागोवणेन आनी खोटेपणान भरल्यात. कुळ्यानो, जाणें भायलें आंग केलां ताणें भितरलें करूंक ना. तितलेंच न्हय, तुमचे कोडे आसा तांतलें काडून धर्मदान दियात आनी पळयात तुमचें सगलें नितळ जातलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आकाडी तुका क्रिस्ता. नितळसाण भायली आनी भितरली. भायली नितळसाण मजबूत मानू आमी हात धुतात, न्हातात, ताट धुतात. भितरली नितळसाण आसा. आतां हात धुवप वो हात नितळ दवरप गरजेचें, वो काळीज नितळ दवरप गरजेचें. हात नितळ दवरप गरजेचें, वो काळीज नितळ दवरप गरजेचें. सारकें सांगात. हां, दोनूय गरजेचें. हातूय नितळ दवरप गरजेचें आनीक काळीजूय भितरलें नितळ दवरप गरजेचें. कित्याक जेजू म्हणटा हेचे शुभ वर्तमानांत, कुळ्यानो, जाणें भायलें आंग केलां ताणें भितरलें करूंक ना. जें भायर कितें आमचें आसा तें कोणें रचलां? देवानूच केलां. आमचे भितर आसा तें कोणें रचलां? देवानूच रचलां. काळीज, मन कोणें रचलां? देवानूच. भायले हात सगलें आसा तें कोणें रचलां? देवानूच. सो देखून दोनूय गरजेचें. भायलें गरजेचें नितळसाण सांबाळूंक आनीक भितरली नितळसाण सांबाळूंक गरजेचें. हाच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू एक फारिसेव आपणागेर जेवणाक आपयता. आनी जेवणाक जेजू बसलो तेन्ना हात पांय धुनासतना तो जेवणाक बसता. हे भाशेन तांची चाल आसली, तांचे रिलिजियस कस्टम आसलो की जेवणा आदीं कितें करपाचें, हात पांय धुवपाचे आनी जेवणाक बसपाचें. आनी असल्यो जायत्यो तांच्यो चाली रिती आसल्यो धर्मा बाबतींत. आनी फारिसेवांचें फकत मन आसलें चाली रिती बारीकसाणीन, कोण पाळटा कोण पाळिना, कशे तरेन करूंक जाय, तांचें सगलें मन ताचेर आसलें. पूण भितरल्यान जेजू आयज म्हणटा ते भाशेन तुमी नागोवणेन आनी खोटेपणान भरल्यात. सो एके भाशेन जेजू मजबूत मानू ही संदी घेता. जो जाणा आसलो हे फारिसेव आपल्या पाटीक आसात म्हूण, पूण तरी आसतना जेन्ना फारिसेव ताका आपणागेर जेवणाक आपयता तो थंयसर वेता आनी संदी घेता ताका कितें करूं, ताका शिकोवंक आनी ताका आदार दिवंक, तांचे भितरल्या जिविताचेर नदर मारूंक आनी भितरल्यान नवसोनी हो बरेपण हाडूंक. आनी अशेंच कितें मजबूत मानू आमच्याय जिवितांत घडटा. एके फावटी भायर आमी बरीं नितळसाण सांबाळटात, पूण भितर मजबूत मानू व्हडपण, प्रायड, भितर मागीर आस, ग्रीड, भितर मागीर आसा अनफॉरगिवनेस, भितर मागीर आसा जेलसी. आनी हे सगळे मेळेपण आमी भितर घेवन रावतात. पूण भायर एके फावटी बरी म्हूण दाखयता. भायली नितळसाण काडूंक सांबाळूंक आमी जायती वावुरता, पूण गरज आसा मजबूत मानू ही भितरली नितळसाण करूंक. आनी जेजू मजबूत मानू आमकां वेगवेगळे तरेनी
आमकां जी भितरली कसली नितळसाण करूंक जाय ती आमकां उक्तें कोत्ता. त्यो आमकां दाखोवन दिता आमचें प्रायड, आमचें ग्रीड, अनफॉरगिवनेस. आनी कित्या पासत जेजू आमकां दाखोवन दिता, कित्या पासत जेजू आमकां दाखोवन दिता न्हय आमचें फॉर्मोड मारूंक, नॉट टू कंडेम अस, वो आमकां लोजयेक घालूंक न्हय, पूण हे जेजू आमचे भितर जें कितें आसा तें आमकां उक्तें कोत्ता, आमकां दाखोवन दिता टू हील अस. ताका जाय आमकां ही पेकोवणी मेळ्ळली, आमचे भितर नवसोदणी जाल्ली, आमचे भितर नितळसाण जाल्ली. आनी देखूनच म्हजी भयण मानू आमी देवाक आमचें काळीज मन उक्तें करूंक गरजेचें. सो सदांच मनांत दवरात, जावं देवाचें उतर आमच्या कानार सादता तेन्ना आयचो उद्गार आसा, देवाचें उतर जिव्यांत सुटसुडीत, ते काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारकिता. हे देवाचें उतर देखून आमकां आमच्या जिवितांत जें भितर कितें आसा उक्तें कोत्ता. आनी हें उक्तें कोत्ता तेन्ना म्हजी भयण मानू आमी मानून घेवंक जाय. चिंतचें न्हय देव म्हजें फॉर्मोड मारूंक सोदता, वो देव म्हाका कास लावंक सोदता, वा ह्या वस्तूक लागून म्हज्या जिवितांत बरेंपण येना, पूण ना, देव म्हाका पेकोवंक सोदता आनी म्हज्या जिवितांत ही नितळसाण हाडूंक सोदता. आनी म्हजी भयण मानू जेजू आमकां उपाय दितात भितरली नितळसाण कशे तरेन सांबाळपाची, हेचे शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. जेजू म्हणटा, तुमचे कोडे आसा तांतलें काडून धर्मदान दियात आनी पळयात तुमचे सगळे नितळ जातले. एके भाशेन म्हजी भयण मानू आमकां जेजू जेनरस हार्ट, उदार दयाळ काळीज आमचें करूंक जावंक आमकां आपयता. आनी जितलें आमी जेनरस आसता, आमचें काळीज जितलें उदार आसता, तितलें म्हजी भयण मानू आमचे भितर ही नवसोदणी जाता, वो नितळसाण उरता आनी बरेंपण आमी दुसऱ्या सगळें आमी दाखोवंक पावता. जेनरस टू फॉरगिव, जेनरस टू गीव, जेनरस टू एक्सेप्ट अदर्स विकनेसीस. सो जाय तें असलें जर म्हजें जेनरस काळीज जालें जाल्यार म्हजे भयण मानू दुबाविणें हांव म्हज्या जिवितांत ती नितळसाण सांबाळूंक वावुरता आनी देवाक हांव म्हाकाच हात लावन पेकोवणी घेवंक आदार दिता आनी तशेंच दुसऱ्यांच्या जिवितांत हें बरेंपण आनी पेकोवणी येवंक हांव आदार दिवंक पावता. तर म्हजी भयण मानू मागुया देवाची कृपा, देवाचें बर, जे भाशेन आमी भायली नितळसाण सांबाळूंक वावुरता तशेंच भितरली काळजां मनाची आमी दर दिसाक ही नितळसाण सांबाळूंक, जे आमच्या जिवितांत जे प्रायड आसा, जो ग्रीड आसा, जी जेलसी आसा, ते सगळे आमी पयस करूंक, बरें जिवीत जिवंक, बऱ्यो करून आदारूंक तेच बापाची कृपान बळ सगळ्याक मागुया. भेटून एक गायन गावुया. सी 40 वेदीचे उंड्या सवे पान 40 343 पेज 46. वेदीचे उंड्या सवे आमची काळजां भरता, सुखानी लुचोराम गेले, जेजू तुका भेटोयता, सुखानी लुचोराम गेले, जेजू तुका भेटोयता. उदकाच्या देव्यावरी आमकां तुज्या निरोखा, तुळजाचे तुजी बोली, जेजू मुच्या कारणा, तुळजाचे तुजी बोली, जेजू मुच्या कारणा. म्हज्या बाबा भयणांनो, म्हजें तुमचें बलिदान सुर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. येतो तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी वयवी आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदारा सभेक सोडून मागुया. प्रितीच्या बापा, तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां सर्गीचे आनंदाक पावय. मागता तुज्या
अपुरबायच्या पुता जेवचे नाव बीन आमेन. सर्विसपूर तुमची सोबी आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया वय वर्ष आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोतबेतारा सासनाचे देवा सोर काळ सोदताय जो क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समृपता जिव्या बावरतान ताचें पुनर्जीवनपण परगडटा. तीर बरबशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक अतिरेकता. तुका आतां देवदूतान भक्तां सांगातली निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Covid, 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 Amarantzo sorveso tu, sorgani somsa, ora tucia oigovan, tu sorgi, tu casoiso, sorves poracinami, Etatakasoy, usorgi, tukasoiso. बाबा करोस पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मरण सोसूंक वेची आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नोब्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणेक कोराचें रगत पातकांच्या बॉक्सान मिरच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनच्या पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाटाचो गुट परगटुया. Somiacie suduce morona visorota, duce pononci mormonami porgota, ducia emiaga mi vodreka. बाबा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उडान सोडपाची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेवची कुडा रगत शेवतले आमां समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या बागेंत बापा फिलिपनारी आमच्या गोवणी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोवणी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गां बरोबर का प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरभर सदो मेळ्ळ्या ती आमच्या गोंयच्यांची आमच्या बाबा भयणाची मित्रांची काकलूत कर. तांकां तुजे शागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळसोलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माय सांगाती भाग्योन जुझे तिचो पोती भाग्योन धर्म दोता भाग्योन सुसेवास सामिगेल आनी सोर काळी तुका मानुल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगताक तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगताक त्या जेसू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद बेदार बापा सोरबोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. Amen. म्हज्या बहीण मानो भितरली तशेंच भायली नितळसाण गरजेची कित्याक जें सगळें रचलां जावं तें भितरलें आनी भायलें देवान रचलां. दुसरी गरजेची वस्त म्हणटा ती देव आपल्या उतरां वरवीं ओ मनशां वरवीं आमचें जें भितर कितें आसा जो नितळसाण येवंक जाय तें आमकां उक्तें करता. न्हय आमचें फॉर्मोण मारूंक ओ न्हय आमकां लोचय घालूंक बट टू हेल्प इच वन ऑफ अस
आमकांच आदार करूंक आनी आमकां ही देवाची पेकोवणी मेळूंक. सो मानून घेवया आनी दर दिसाक आमच्या जण एकल्याची भितरली दोशाण करूंक आमी वावरूंक त्या जेजून शिकयल्या प्रार्थनांतल्यान बळ आनी कृपा जण एकल्याक मागुया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणे पळ दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवाड. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवाड. दुयेंत पर्यंत जिवितां सबस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबुंडाराच्या क्रिस्ताची येण्याक आमी बरोबरच्यान ओतरेकता. तर आमकां शुद्धा काकुती सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. की पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेस क्रिस्ता तुमच्या धर्मताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पयस सुबेच्या भावाटाचेर तिस्कार. म्हणजे कशे पोरमे तिका शांती दी आनी तूं सगळ्या एकवटान सांबाळ. येताय राजभर चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सव्य असो. एकामेका मोगान जेवची शांती दिया. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्या दिसोक आनी सुभाग्य. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पावना पूण ज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमियांच्या वेळार गायन गावया एकाच उंड्यान D10 पान 502 D10 पेज 52. एकाच उंड्यान आमकां वाटो दोरी कुसकून आमी जाल्या जेजूची
तुझी कुल आम्ही सोगी जेसू मोसो आम्ही सादे प्रार्थूया. मैमम देवा आमचे बापा जेवच्या अमोळी कुडी रक्ताच्या जेवणात तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक संपूर्ण ताच्या देव संबाद आमकां वांटो दी. मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सगळ्या सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडूपकार मागणे सामिंगेलीक सामिंगेल महाबोडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दोलबाराच्या कुंवराक देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगल्या खोट्या आत्म्यांक एमकोणांत लोटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्ख्या संवसाराक झळपडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावुया. E4 देवाक आर्गां दिवुया 5:70 आनी 8. E4 पेज 78. देव